नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडल्यार तांकां गाडी दिवपी रेंट कॅब धन्याचेर जातली कारवाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. गोंया सावन बेंगलोर वचपी बशीक धारबांदोड्या जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातांत 10 प्रवाशी गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती. सातीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावणा खातीर गोंय सज्ज. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो नियाळ. प्रधानमंत्र्याक टॉर्च रिले दिवपा खातीर सुचयला कात्या कोयलोचें नांव. ऑनलायन काडपाक मेळटले कदंबा बशीची तिकेट. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोची माहिती. गोंयभर मणा उमेदीन मनयलो दसरो. गाडयांची आनी शस्त्रांची जाली पुजा. बॅडमिंटनांत तरुणांत दादल्यांच्या गटांत जाल्यार अनुपमा उपाध्यान बायलांच्या गटांत जिखले भांगरा पदक. सौरभ वर्मा आनी आदिती भटाक रुप्या पदकाचेर मानचे पडले समाधान. आता खबरो विस्तारांत. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्ही, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही, तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धन्यांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो. रेंट कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट कॅब धन्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हांच्यानी एक्ट जावचेच पडटले. थोड्या जाणांक संवय जाल्या पुलीस एक्ट जाले काय ना, पुलीस म्हणटा चलनां दिवपाक लागल्या. आमकां सरकाराक तुमच्या पयशांची गरज ना. शिस्त जर येतले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीन तेंचेर एक्ट जावचे पडटले. बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे आमी सरकार म्हणून आमचो RTO आनी पुलीस जर हाचेर कारवाय करिना आसत जाल्यार नाहक लोकांचो बळी वयतलो, रस्त्या वयल्यान चलपी लोकांचो वयतलो, मोटरसायकल चलोवपी लोकांनी. हाज्या पयलीं हेच जाता म्हणून आमकां ताचेर कंट्रोल दवरचो पडटा. आनी ताका लागून जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता तितके लोक फूल स्पिडीन चलोवपाक लागल्यात. बट ट्रान्सपोर्ट रुल्स फॉलो करप हे गरजेचें आसा. आमी एकदां म्हणटा की आमचे लोक फॉलो करता, भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन. बट तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रुल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना. म्हणजे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि, रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना. इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें. हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडॅलिटी कशी ठरोवपाची ती. जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचें डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो. म्हणजे तो ड्रायव्हरूच न्हू, तो इवन तो ओनर सुद्दां, कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली. जाल्यार तो घेता आपलो आनी जाय तें करता हांगा ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत. धारबांदोड्या तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंया सावन बेंगलोर वताली. बशी मुखार अचकीत गाय आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस हुमतली. ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत तांकां दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. Driver inside. One cow came that drove. Cows are that is a wrong way. So he suddenly applied the brake or? When the cow came that the drove. So how many are injured now? More than Where the bus was going? That is what is that incident. Where the bus was going? From where to where? On to Goa. From Bangalore to Goa. Bangalore to That is Goa. after that is finishing, that is a Goa trip. We are coming back to Bangalore. Then by PHC here, treatment has been given to you? Yeah, we got it. We are shifting to Apollo. Apollo Hospital. My name is Domi.
All are belongs to one family. That is neighbors and family. That is Okay. All belongs to Bangalore. ही जी बस आसा ती गोंयच्यान बेंगलोर वयताली आनी ही ट्युरिस्ट बस आसा जवळ जवळ 20 पॅसेंजर कितें हांगा ट्युरिस्ट गोंयान येयल्ले आसता भोंवपाक ती परत रिटर्न वयता आसतना हांगा तातोडी धारबांदोडे हांगा रस्त्याची कुशीन ती पलटी जाल्ली आसा आनी मदीं कितें गाय येयली देवाराची कुऱ्यो आसा भोंवता पळय ती मदीं एक गाय भितर सरली आनी तांकां वाचोवपा खातीर ती गाडी जेन्ना भायर मारलेली ती पलटी जाल्ली आसा अशें आयकता की 20 जाण हांगा पॅसेंजर भितर हे वयताले आनी तांकां खूब जाणां मार लागलेलो आसा आनी तांकां तिस्कार उदगांव पिळी तिस्कार उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा हातूंत पळयता की म्हाज्या फाटल्यान जी एम्बुलन्स आसा त्या एम्बुलन्सीन एक पेशंट आसा ताका ट्रिटमेंट चालू आसा 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे दबाज्यान उक्तावण करपा खातीर गोंय सरकार तयार रावला. गोंय राज्या वतीन सर्फर कात्याक कोयलोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक रिले मशाल दिवची अशी सुचोवणी राज्य सरकार भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक सुचयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हेमा सरदेसाय आनी सुखविंदर सिंग ह्या सारकिल्ले नामनेचे गायक प्रेक्षकांचे मनरिजवण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. Accommodation, catering आणि ट्रान्सपोर्टेशन हाच्या खातीर एक हँडबुकूय रिलीज केला. दिस इज अ स्पेशल हँडबुक बाय मेल सगळ्यां कडेन गेला. म्हणजे हातूंतल्यान गोंयांत जो प्रत्येक जण येता आयल्या उपरांत ताका कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो, खंयच्या वेन्यूचेर कोण आसतलो, आपलें हॉटेल खंयचें, आपलो इन्चार्ज कोण, ओके हाचे सगळे डिटेल्स म्हणजे एकोमोडेशना खातीर खंयचें हॉटेल, परत ट्रान्सपोर्टेशना खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल, कॅटरिंगा खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल. टोटल आमी गोंय जें आसा हे 6 क्लस्टरांनी डिवायड केलां. हातूंत पणजी क्लस्टर, कांपाल क्लस्टर, मारगांव क्लस्टर, म्हापसा क्लस्टर, वास्को क्लस्टर आणि फोंडा क्लस्टर. ह्या 6 क्लस्टरांचे प्रत्येक एकोमोडेशन हेड वेगळो, कॅटरिंग हेड वेगळो, ट्रान्सपोर्टेशन हेड वेगळो. हे आमचे सगळे हेड्स जे आसा वेन्यू कमांडंट ताज्या भायर सगळे तांकां एकोमोडेट करीत आसता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी प्रत्येका कडेन जबाबदारी जी आसा ही प्रत्येक जण ती जबाबदारी जी आसा ही क्लोजली पळयता. प्रत्येक क्लस्टराचेर इट इज हेडेड बाय SP, म्हणजे 6 क्लस्टरांचेर 6 SP हेड करता. म्हापसाचेर वेगळो, फोंड्या वेगळो, पणजे वेगळो. ताजी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीच्या नुसार आमचे SP लेवलाची सेक्युरिटी त्या हेडा वयल्यान आमी पळयता. हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे आमी प्रत्येक कडले आमचे वेन्यू आसा थंयसरली आमची PHC किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे तांकां हॉस्पिटल जे आसा तेज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां थंय मेळोवपा खातीर दिवपाक लागल्या. वेगवेगळ्यो इंजुरीज म्हणजे आतां पासून ज्यो गेम्स चलता तांच्या खातीर वेगवेगळ्यो इंजुरीज जाता. न्युरो सर्जना सारकिले 24/7 आमचे कडेन ऑनबोर्ड GMCज आमी दवरल्यात. तुमचे डॉक्टर्स ICU बेड इट इज स्पेशली रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स एनी स्पोर्ट्स इंजुरी जर आसत GMC स्पेशल टीम 24/7 मॉनिटर करता. आणि मेन प्रोग्रामाचे खास आकर्षण आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ते दिसा येता. ते आयल्या उपरांत ते वेन्यूचेर वयता म्हणजे मेन कार्यक्रमाचेर हांव फोकस करता पण मेन कार्यक्रम सगळ्या लोकांक कळचो. मॅक्झिमम जणांनी त्या कार्यक्रमाक उपस्थितूय रावचे. आमी फातोर्डा स्टेडियमा वयलो कार्यक्रम हो पब्लिका खातीर डायरेक्टली ओपन ना. फक्त पब्लिकान आपलें इन्विटेशन कार्ड घेवन येवपाक जाय. आणि इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम जे पळोवपाक येतले 5,000 भुरग्यांकूच इन्विटेशन दिलें. 5,000 भुरगे हे वेन्यूचेर जवळपास 3 ते 4 हाज्या मदीं पावतले. पब्लीक जेंका इन्विटेशन कार्ड मेळ्ळा, जेंच्यांनी इन्विटेशन कार्ड आपलें बूक केलां, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4:30 पयलीं भितर पावपाक जाय. तेंच्यांनी 4:30च्या उपरांत पब्लिकाक भितर येवप कठीण जातलें. पब्लिकाक भितर येवपाक जावचें ना. त्या खातीर तेंच्यांनी 4:30 पयलीं वेन्यूचेर येवप गरजेचें आसा. खास आकर्षण म्हणजे आमची गोंयची हेमाबाई सरदेसाय आसा. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन सुखविंदर सिंग जी आसा. ओके हो कार्यक्रम पयलीं करतले. PM गेल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे तितकोच एंटरटेनमेंटचो कार्यक्रम सुखविंदर सिंगचो कार्यक्रम जो आसा PMच्या कार्यक्रमाच्या उपरांतूय बी 8:30 उपरांतूय बी कार्यक्रम वरभर. ताज्या उपरांत चलतलो ड्रोन शो. त्या कार्यक्रमाचें खास आकर्शण आसतलें. PM मेन वेन्यूचेर गेल्या उपरांत त्या कार्यक्रमाचेर आमचे मेन कार्यक्रम जो आसा हो ताज्या उपरांतूय आसतलो.
गोवा मायल्सान मल्टी मॉडेल ॲप तयार केला तशेंच कदंबा महामंडळा वांगडा करार केला जातूंत कदंबा बशीचो वेळ ट्रॅक करप आनी ऑनलायन पेमेंट करून तिकेट लेगीत घेवपाक मेळटल्यो अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगलें. तशेंच येवपी कांय वर्सांत आनीक कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत घेतल्यो अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. खेड्यांनी दर गांवांनी बस हे फुडें पावतली. आमची बस स्कीम माझी बस स्कीम आमी जी लॉन्च केला फक्त कदंबाच्यो बसच न्ही प्रायवेट बसी आमी हायर करतले सो दॅट बसीज रीच एवरीवेर आनी ट्रान्सपोर्टेशन फ्री जातलें. आनी इम्पॉर्टंट कितें मल्टी मॉडल ॲप डेवलप्ड बाय गोवा मायल्स. गोवा मायल्स हॅव टायड अप वीथ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. तेंच्यो बस्यो हुंयच्या टायमार हुंय पावता रियल टायम ट्रॅकिंग. दे वील बी एबल टू पेटीएमानसून पे करपाक शकतले मागीर डिजिटली तांकां म्हणजे स्वॅप करून कार्ड स्वॅप करून तांकां बसीन भितर सरपाक मेळटलें. वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द डिजिटल फुटप्रिंट टू अ लार्ज एक्सटेंट मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल. लास्ट मायल कनेक्टिविटी ते उपरांत मेळपा जाय. बसींतलो देंवलो आनी तो भितरल्या खेड्यान रावता ही शूड बी एबल टू बोर्ड अ रिक्षा ऑल्सो ऑर अ मोटरबायक. दॅट ऑल्सो शूड बी ऑन द ॲप. Many of those people, whether rickshaws or others, are coming on the app. So that's why it is a multimodal app. Because in bundle transportation, सगळे वदान येत आसा and I think in due course we will be having more buses also. Electrical buses will be more because to guard the environment. And हे भाशेन म्हाका दिसता सगळे दृश्टींनी काम जायत आसा. बऱ्याचो वायटाचेर जैत मेळोवपाचो उत्सव म्हळ्यार दसरो वा विजयादशमी. दसरो एक म्हत्वाचो उत्सव म्हूण पुराय भारतांत वेगवेगळ्या परंपरे प्रमाण मनयतात. गोंयांत दसऱ्या निमतान दर एका घरांत गाडयांची आनी शास्त्रांची पुजा करतात. ह्या शुभ मुहूर्तांत लोक व्हड प्रमाणांत भांगर तशेंच घरगुती वस्तूंची खरेदी करतात. नवरात्री जाले उपरांत 10व्या दिसा दसरो व्हडा उमेदीन मनयतात. अशा तरेन वर्साचो आनंदोत्सव सुरू जाता. पळयात तर दसऱ्याची कांय खिणचित्रां. तेलंगणाच्या एम तरुणान 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटनान भांगरा पदक जिखलें. फायनलींत ताणें मध्य प्रदेशाच्या सौरभ वर्माक हारयलो. 1 वर 10 मिनटां मेरेन चलिल्ले हे मॅरेथॉन मॅचींत एम तरुणान सौरभ वर्माक 15-21, 21-16 आनी 15-21 अशें हारयलें. महत्वाची गजाल म्हळ्यार 2015च्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत सौरभ वर्मान बॅडमिंटनान भांगरा पदक जिखिल्लें. On the weaknesses of each other. Of course, they know about each other's games. They must have seen each other for a long time. Saurabh Varma from Madhya Pradesh would win the gold if he wins this, but Telangana will be hoping that they win a gold. They missed out narrowly, or I should say they missed out quite completely in the first game, the first seeded duo, but Telangana will be looking to have at least another shot at another gold medal. 3
to Saurabh Verma to serve. This is the first game in the men's singles final here at the 37th National Games. 4-all. The battle has only just begun. Both players are probing to check on the weaknesses of each other. Of course, they know about each other's games. They must have seen each other for a long time. Saurabh Verma from Madhya Pradesh would win the gold if he wins this, but Telangana will be hoping that they win a gold. They missed out narrowly, or I should say they missed out quite completely in the first game, the first seeded duo, but Telangana will be looking to have at least another shot at another gold medal. How was the match for you? It is very extremely good, pretty good matches. I just keep to win the first set, and I just keep to stick to my plan and keep pushing the opponent, and I just won the first set, and I just same strategy work out on the third set also. Speaking of strategies, what was your strategy before going into the game? How did it change between the first, when you started the game, did it change till the end of the match? Obviously, the Saurabh Bhaiya is very good at the rallies, and I just keep to attacking him, and my plan is one thing, I have to take the first set as well as to see the second set as well, and if not, I have to decide in the third set. I have to keep the stamina till the third. हरियाणाच्या अनुपमा उपाध्याय हिणें दर्जेदार खेळ करीत बॅडमिंटनाच्या बायल एकेरींत भांगरा पदक जिखले. बायल एकेरीच्या फायनलींत अनुपमान उत्तराखंडाच्या आदिती भट हिका सहज हारयले. पयली गेम 21-13 अशी सहजतायेन जिखले उपरांत दुसऱ्या गेमींत आदितीन अनुपमाक मातशे प्रतिकार केले खरे, पूण ज्युनियर चॅम्पियन अनुपमान दुसरी गेमूय 21-18 अशी बोल्सांत घातली. Anupama Aditi Bhatt to serve. Aditi Bhatt to serve. 11-17. बहुत ही ज़बरदस्त मैच का आंखों देखा हाल आप देख रहे हो दूरदर्शन के माध्यम से. Anupama, how do you feel after winning? There was a joy of jubilation at the end of the match. How do you feel right now? I'm feeling fantastic. It was my first national games and I won. That's really amazing, and it's a good achievement for me this year. And this year only I won the senior nationals in February, and this is my second title in national. So I'm really happy because I defeated such good players, and I think my all matches were really tough and really good because all the opponents were we were all equal. So I'm really happy and I'm gonna enjoy this moment a lot. धनगर समाज आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन दसरो दर वर्सा मनयतात. अंदूय तांच्यांनी आपले परंपरे आनी चाली रिती प्रमाण दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. आंगार पारंपारीक बेस घालून सगळ्या बांधवांनी चप्पल हो पारंपारीक नाच सादर केलो. धनगर समाजाचो हो आगळो वेगळो दसरो पळोवपाक लोकांनी व्हड्या संख्येन गर्दी केल्ली. पळयात धनगर समाजाचो दसरो.
फाटल्या वर्सा दसऱ्या खातीर 100% फुलां बायलां राज्यांतल्यान येतालीं. हे फावट दसऱ्यांक गोंयची बायलां रस्त्याच्या कानाकोनशाक फुलां विकतना दिश्टी पडटात. हाचो अर्थ गोंयकार शेतांनी देंवलात आनी गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर चलपाक लागला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. स्वयंपूर्ण ई-बाजाराचें उक्तावण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या संकेतस्थळा वरवीं वेवसाय करपी बायल्यो तांच्यांनी तयार केल्लीं खाणां आनी हस्तकला ऑनलायन विकपाक शकतात. पूर्ण ई-बाजार हो ई-बाजार आमी फुडें व्हरता आसतना ई बाजार चतुर्थीक हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट आमी दिवपाक शकले. बट आज आमी स्वयंपूर्णगोवा.com आनी स्वयंपूर्ण ई-बाजार ह्या दोन सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण ई-बाजार चलतलो. विशेष करून CSC ॲप होय बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागांतले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां ई-बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तोय तेंच्यांनी करूं येता. आतांच जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें ग्रामीण भागांत आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य प्रॉडक्ट आसतले, डिफरंट आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसतले किंवा आनीकूय तेंच्यांनी वेगवेगळे तयार केल्ले वेगवेगळे आयटम्स आसतले. हे कशा पद्दतीन ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट एवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर आमचो स्वयंपूर्ण ई-बाजार हो वर्किंग करतलो. निश्चित रित्या हाजो फायदो सांगला त्या प्रमाणे पुराय गोंयांतल्या सगळ्या मोगाळ भाव आनी भयणीक जातलो. आपल्या कशा पद्दतीन फायदो करून घेवप हे सगळ्या जाणांनी शिकचें पडटलें. आमी वुमन एम्पावरमेंट हाज्या अंतर्गत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण ई-बाजार हो लॉन्च केला. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमी म्हणटले की आमी ई-बाजार लॉन्च करतले आनी त्या निमित्तान आमी हो ई-बाजार आयज लॉन्च करपाक शकले. कदंबा म्हामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्या. हे सिस्टम फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. जाल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत EV बसीस चलतल्यो अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हाणें स्पश्ट केलें. इनकम कोण हाडपाक शकता? कदंबाक इनकम हांव जाल्यार म्हणटलो ऑफिसांत बसता ते न्ही, फिल्डार काम करता ते ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हो कदंबाक इनकम हाडपाक शकता. हांव म्हाजी बस स्कीम हाजो रिवायज करतालो की ताच्या कितल्या पर्यंत आमकां फायदो म्हणजे ती बस इन नॉन रन फायद्यान जाता ताचो विचार करतालो. बट त्या पात्रांवाचें म्हणणें आहा आमकां पयशे मेळटा ताच्या भितर तुमकां कमी मेळटा म्हणजे खंय तरी शॉर्टकमींग आसा. त्या खातीर हांवें ताका सजेशन दिलां की म्हाज्या बसीचेर आमचे कंडक्टर जे कदंबाचे ओन कंडक्टर आसा ते घाल, आमकां तुमचेर 100% विश्वास आसा. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा कारण तुमी तो इनकम वाडोवपाक शकता. इतली वर्सां 43 वर्सां तुमी तो इनकम वाडयला. म्हणून म्हाजी बस स्कीम जरी आमी बसी प्रायवेट घेतल्यो आसत आमी तुमकां केन्ना भायर उडोवचें ना. 1000 तकलेची लक्षांत क्लियर दवरात. तुम्ही जे आसात ते आमच्या फॅमिलीतले एक सदस्य आहात. त्या 3 रिटायरमेंट तुमची सगळ्यांची काळजी ही कदंबा घेतले सरकार घेतले म्हणटा तशें. पण तरी सुद्धा आमी म्हाजी बस स्कीम कित्याक हाडल्या लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिवपाक. जो कोण कॉलेजीक वता हाय सेकंडरीक वता विशेष करून आमची भुरगीं हांकां चीप ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय. आमकां कमीत कमी पयशांनी ताका ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी कशी मेळटली. इंडस्ट्रीन जो डेली कामाक वता तेणी बायक घेवन वयचो न्ही. रातचो धांक सुटल्या उपरांत तो एक्सिडंट जावपाक शकता. म्हणून ताकाय बी आमकां ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय. सांगलां तशें डिजिटलायजेशनचे वेगवेगळे प्रयोग आमी सुरवात केल्या. 100% मनीस जो बसीत करता ताका पयशे दिवचे पडोंक जायना. ताणी पेमेंट आपल्या कार्डांतल्यान करचो किंवा कार्ड तेजें स्वॅप करचें. कार्ड बसीत करना फुडें पयशे दिले जावचे. ही टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी सगळ्यो बसी 100% बसीन डिजिटलायज करपाचें किंवा पास सिस्टीम एट अ टायम म्हयन्याचे पयशे वांगडा करप ही सिस्टीम फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सिस्टम जाग्यार घालता. कदंबा हे महामंडळ आज तरी आम्ही सदांच अपेक्षा करता इट शूड बी अ प्रॉफिट मेकिंग इन्स्टिट्यूशन. आज ना फाल्यां डेफिनेटली जावपाचे मार्गार आसा. जे तरेन ते चलता हांव चेअरमॅना कडेन उलयतालो आनी योग्य टायमार सपोर्ट जाय तेन्ना आमचे मुखेलमंत्री बीन सपोर्ट दिता फायनान्शियली. आमकां बसय कमी पडटात. आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगल्यो
बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा. ओव्हरनाईट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो. EV buses will run in entire Panjim, Taligaon, Alpin and हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलतात ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस. आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा. आफ्टर नॅशनल गेम्स आता नॅशनल गेम्सांकूय कितलो सहभाग कदंबा ट्रान्सपोर्टेशनाचो आसा, कितल्यो तरेच्यो बसी चलता सगळ्यांक दिसता. सांगपाची गरज ना. कोविड टायमा महामारी जाली, कोण पावले? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले. दुसरो तेन्ना गेम्स जाल्यो तेन्ना खंयचे व्हडले इव्हेंट गोंयांत जाता तेन्ना कोण ट्रान्सपोर्टेशन आपल्या हातीन घेता? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. आमी केन्ना केन्ना ह्या कॉर्पोरेशना कडेन पळयता तेन्ना फकत प्रॉफिट करता काय ना. इट इज अ पब्लीक सर्वीस. प्रॉफिट करपा जाय. आमी तेय थिंगारी पावतले, वी विल रीच देट. प्रॉफिट करपाचे परिस्थिती आमी हाडून दाखयतले. पूण तेच बरोबर आज एक जो बदल गोंयांत जाता तुम्ही मुद्दाम पळोवपाक जाय. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान कोल मरूड रस्त्याचे D ते E मेरेन डांबरीकरणाचेर चर्चा करप संबंधी मडगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान पालिकेच्या स्वयं खर्चान रस्तो बांदपाचे आदेश दिला. 5 लाख खर्चाचो अदमास आसा. हाचे खातीर रोखडेच निविदा काडटले अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें सांगलें. रोडाचो जो इश्यू आशिल्लो ते काल 18 तारखेक कोर्टाचो जजमेंट आयलो आनी मोस्टली अशें म्हळ्यार हरकत ना की इन फेवर अशें म्हणना की कोर्टान आमकां रिलीफ दिली. ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां रिलीफ दिली की जे पराग राव आमचे एडवोकेट आमी जे नॉमिनेट केल्ले पराग राव त्या केसी खातीर आनी ताजे अर्थात परिश्रम म्हाका दिसता ताणें एक 2-4 मुद्दे जे मांडल्या पळय त्या मुद्द्याचेर ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलमोस्ट केस म्युनिसिपालिटींनी डायरेक्शन दिला की विदीन 2 मंथ्स जो D to E पिटिशनाचो इतलोच डिमांड आशिल्लो की रोड करपाक जाय फ्रॉम D to E तो करचो विदीन 2 मंथ्स बेगीन. आमचो प्रयत्न आसा. हांवें इमिजिएटली फ्रायडे म्हण 18 जजमेंट आयलो. जजमेंट 18 आयलो, फ्रायडे आयलो. इमिजिएटली हांवें वेळ न करतना चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें तुमी सगळे इंजिनियरां धाडा आनी ताजो एस्टिमेट करा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.